मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमचे मुखार हजर आसा, देव आमचे मुखार हजर आसा. ह्या पवित्र eucharisतांत, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत सर्ग आनी संसार रचलेलो, मनशा जिवीक रचलेलो, संवसारांतल्या हर एका प्राणीक, मनशांतीक, हर एका रुखा झाडांक, हर एका क्रिमी किटांक रचलेलो देव आमचे मुखार हजर आसा. हो संवसार सांडून वेता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, तुमचे संगता सदांच आसतलो. आनी हे उतर eucharisतांतय सक्रामेंताच्या आराधनांतय आमी खरेंच भोगता सुमी जेजू आमचे संगत आसा म्हणून. तो जेजू ह्या वेळार ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. आमी ना फावो तरी आमच्या जिवितांत जेजू तावन आमी सभापटी पयस गेल्या तरी तो आमचे तावन पयस वचना. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये जेजूचे हजरपण आसा. देखून ह्या वेळार आमी जेजूक आमचो मान आमी बागोवया, काळजांत जेजूक आमी नमस्कार करया. कारण सर्गराजार आंच बोडवे ताका नामान करतात, सर्गराजार आर्क बोडवे ताका नामान करतात, सर्गराजांत हजारो हजारो बोडवे ताची महिमा गातात. आमी तांचे सांगाता जेजूक आमी नमस्कार करया, जेजूक आमी आमचो मान आमी बागोवया, आमी कलतें जावया. जेजू आमचे मुखार आसा, तो देव आमचे मुखार आसा. कलतेपणी जेजूक आमी आमचो मान आमी बागोवया. आमची जबाब जावं दी. आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या देवा, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या राया, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या सोडवंदारा, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या इश्टा, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगळा राखण्या, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या संगाती, आमी तुका वंदिता सुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या
सक्रमेंतांतल्या जेजू आमच्या बुजोवणदारा आमी तुका वंदिता सुम्यान जेजू क्रिस्त पोवी सक्रमेंतांतल्या जेजू आमच्या गुण करणारा आमी तुका वंदिता सुम्यान जेजू क्रिस्त पोवी सक्रमेंतांतल्या जेजू आमच्या बोगसणेच्या दातारा आमी तुका वंदिता सुम्यान जेजू क्रिस्त पोवी सक्रमेंतांतल्या जेजू काकळुतीच्या भंडारा आमी तुका वंदिता सुम्यान जेजू क्रिस्त एक घडीभर मौनपणी आमी सक्रमेंतांत आसल्या जेजूक वंदिया ताका आमी असिया सक्रमेंतांतल्या जेजू सांगाता रावोंक आमी आयल्या सक्रमेंतांतल्या जेजूक आमी अनुभव करूंक ह्या जाग्याक ह्या पवित्र पुणशताक आमी आयल्या आमी येवना बघा जेजून आमकां आपोवन हाडला ताणें आमकां ताच्या पांयां सरशीं आपोवन हाडला ताणें आमकां ह्या दिसा ह्या वेळा हांगा येवची सकत आमकां ताणें दिल्या कारण तो आमचो मोग करता आमी आमकां स्विसारूंक जाय हांव जेजू सांगाता आसांगी वा जेजू हांव पयस आसा जांव आमी ह्या आराधनाक बसल्या जेजू मुखार आमी आसा पूण आमच्या जिवितांत जेजू सांगाता आमी जियेतांगी जेजू आमचे सांगात आसा गी वा आमी जेजू सांगात आसांगी म्हणल्यार आमकां आमी विचारूंक जाय ह्या वेळा ताचो अणभव आमी जोडूंक एक भजन रुपार ताचे अणभव आमी जोडया आमकांच आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत जेजूक आमी भोगूंक आमचे बोवारी तो जो आसा आमचे संगाता तो आसा ह्या जाग्यार आसा पवित्र सक्रमेंतांत आसा आमच्या सरसीन आसल्या भावा भयणी थंय तो जेजू आसा देखून आमी जेजूचे हजारपण बघया जेसू जेसू जेसूचे नाव स्वादीक नाव सोबीत नाव सांगाता म्हणया जेसू जेसू जेसूचे नाव स्वादीक नाव सोबीत नाव जेसू जेसू जेसूचे नाव सोबीत नाव स्वादीक नाव जेसू जेसू जेसूचे नाव सोबीत नाव स्वादीक नाव आमचे दोळे आमी धांपया जेजूचो अनुभव आमकां गरज आमी आयिल्लो हांगा आयिल्लो उद्देश आसा जेजूचो अनुभव आमकां जाय जाय ताची शांती समाधान थोड्या मापान पूण आमचे थंय वळा जाय आमच्या कुटुंबांत थंय वळा जाय म्हणल्यार एकाच उद्देशान ह्या पुणशताक ह्या पवित्र जाग्याक आमी आयल्या जेजू हर एक पटी ताची शांती समाधान ताची बेसावा ताची अणभोग ताचो महिमा ताची गूंड अणभोग आमकां दिता पूण आमी घेवंक तयार आसांगी आमी ती भोगूंक तयार आसांगी आमी ती जोडूंक तयार आसांगी म्हणलें एक सवाल जावन आसा आमच्या हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आमच्या काळजांत जेजू आसा आमच्या काळजांत गासून आसा जेजूचे पवित्र नाव जेजूचे स्वादीक नाव म्हणया आमच्या काळजांत गासून आसा जेजूचे पवित्र नाव जेजूचे स्वादीक नाव आनी पटी आमी म्हणया आमच्या काळजांत गासून आसा जेजूचे पवित्र नाव जेजूचे स्वादीक नाव जेजू 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 जेजूचे नाव स्वादीक नाव सोबीत नाव
예수 예수 예수의 나म स्वादिक नाम सोबीत नाम आमच्या काळजांत मातने आमच्या मोनांत गाजोवन आसा आमच्या मोतींत गाजोवन आसा जें जेजूचें नांव आमच्या कुडींत गाजोवन आसा जे देखून आमच्या आमी तकले दवया आमच्या मोतींत जेजूचें नांव आसूं दी आमच्या मोनांत गाजोवन आसा जेजूचें पवित्र नांव जेजूचें स्वादीक नांव म्हणया आमच्या मोनांत गाजोवन आसा जेजूचें पवित्र नांव जेजूचें स्वादीक नांव सकल गेल्या जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव पवित्र नांव जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव पवित्र नांव आमच्या कुडींत गाजोवन आसा आमच्या कुडींत जेजूचें नांव आसा आमच्या कुडीच्या रक्ताच्या कणा कणांत जेजू आसा कारण ताणें आमकां ताच्या रक्तान मोलाक घेतला ताणें आमकां ताच्या जिवान मोलाक घेतला आमी ना म्हणल्यार आमी जेजू तूं म्हज्या कुडींत रावा नाका म्हणल्यार तो रावता कित्याक तो आमचो मोग करता देखून आमच्या कुडींत गाजोवन आसा जेजूचें स्वादीक नांव जेजूचें स्वादीक नांव म्हणया आमच्या कुडींत गाजोवन आसा जेजूचें स्वादीक नांव जेजूचें स्वादीक नांव जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव आमच्या भोंवतणी गाजोवन आसा आमी आमच्या ह्या जाग्यार जेजूचें नांव गसता ह्या जाग्यार जेजूची महिमा गसता मातणे सगळ्या संवसारार सगळ्या समाजांत जेजूचें नांव गसता आमच्या भोंवतणी गाजोवन आसा जेजूचें पवित्र नांव जेजूचें स्वादीक नांव आमच्या भोंवतणी गाजोवन आसा जेजूचें स्वादीक नांव जेजूचें पवित्र नांव जेजू 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 जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव उबे आमी रावया हरगां स्तुती आमी जेजू करया हरगां तुका सुमयान जेजू हरगां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू प्रणिपा तुका सुमयान जेजू प्रणिपा तुका सुमयान जेजू राजवडके तुका सुमयान जेजू राजवडके तुका सुमयान जेजू संतोष तुका सुमयान जेजू संतोष तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 परत आमी म्हणया आतां आमचे वयर तासून जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव पवित्र नांव जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव पवित्र
करून आमी बसया परत जेजूचो थोडो मापाणपणी आमचे ते आमी अणभव जोडटा आसतना जेजून केल्लें सगळें बरेंपण आमी उडास करया. आमच्या जिवितांत सभापटी आमी आमच्या कश्टांचेर आमच्या समस्येचेर आमच्या पिडेशिरेचेर आमच्या काम मेळनातल्या वेळार वा आमच्या जिणेच्या सुरवणे वेळार आमी मनशां आसा जेजू कित्याक कशें जाता पूण आमी विचारूंक सोकोंक जाय जेजू तूं हें बदलूंक शकताय कित्याक म्हळ्यार तो त्या गणितांत त्या जिविताच्या गणितांत तो आसा. हर एक आमच्या जिविताच्या घडींत देव आसा जेजू आसा. आमी भोगूंक शकना तरी तो आसा कारण एक ल्हानशें उदाहरण पळया हर एक नवो दीस पळोवंक आमकां एक अवकाश मेळटा. आमकां जेवंक खावंक आसा आमकां न्हेसोवन पांगोवंक आसा आमकां रावोंक एक घर आसा. आसता पावस आसल्या वेळार आमी भिजवना आमी सकड सुखे आसा. पूण संवसारांत कितलो लोक कश्ट जाता प्रत्येक आमची मणिपुराची भाव भयणी ह्या पावसाक जावं पुरो ते भिजतात. कालच्या दिसा एका विडियोंत आमी पळयलां 12 जाणांनी पळयलां जावं पुरो कितल्या लागीं एका रुमान ती न्हिदोवन आसात सोलोंक जागो ना असल्या कश्टांत आसात. पूण आमी सुसेगाद आसा कारण जेजू आसा. जर जेजू आमचे जिवितांत नातलो जाल्यार आमी कश्टांत आसत्या. जेजू आमच्या जिवितांत नातलो जाल्यार आमी आज ह्या जाग्यार येवंक पावते ना. देखून आमच्या जिवितांत जेजू आसा देखून ताका आमी अर्गांनी होगळाप दिवया. ताचें बरेंपण सगळें नियाळन जिविताच्या हर एका घडये तो आमचे सांगाता आसल्याक जेजू काळज जाता म्हणून आमी अर्गांनी होगळाप दिवया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू आमचे सांगाता रावताय देखून हो दीस पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमकां बरो पावस दिल्ल्या खातीर आमकां नेसान पांगवण दिल्ल्या खातीर आमकां जिविताचें देणें दिल्ल्या खातीर आमकां तुजो भावार्थ दिल्ल्या खातीर आमकां तुज्या सताची समजणी दिल्ल्या खातीर आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमच्या मतीक समाधान दिल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत जावच्या जाल्ल्या आनी जावंक आसया सगळ्या बरेपणाक जेजूक आमी काळजांत अर्गां दिवया. तो आमकां केदीं सोसून घालयचो ना कारण जो आमच्या वांजेलां 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यांत म्हणटा देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत हाडून दिलो कोणूच नास जायना बगार सस्नाचें जिवीत रडच्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमी सक्कड देवाची भुरगीं जावन आसा. आमी सक्कड ताका मोगाचीं जावन आसा. आमी ताका लागशिल्लीं जावन आसा. देखून तो आमकां नास जावंक केदीं सोडिना कित्याक म्हळ्यार ताच्या रक्तांत ताणें हर एकल्याक आमकां हर एका मनशा कुळाक संवसाराच्या सुवेतांव सुख जावन संवसाराच्या आखे पर्यंत ताणें मोलाक घेतला. देखून तो आमचो मोग करता. उबे आमी रावया अर्गांचें गीत आमी गावया. Tuve maka posloj, tuđi sakri krča, tuve maka vilsloj, srcam suka pomča, prvi
तरी विसरलोय हांवें सर्व जावच्या म्हाका भेटून दिलो खुसाच्या मळांतलो म्हाका तुवें राखलोय तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोबिया अर्गां तुका धनिया आमचे आतां आमी उबारया थोडो वेळ आमी परत स्तुती करया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू उगडाप तुका सुम्या जेजू उगडाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 दायकन आमी बसया जेजू सांगाता आमी सदांच रावोंक जाय आमच्या जिवितांत जेजू मुखार आसता आसतना सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना एवकरिस्ताच्या बलिदानाक येता आसतना आमी विसावंक जाय जावं जेजू सांगाता आसावंगी जावं बाबा हांवें पविसान घेतला सभापटी वा हजारो तेस हांवें म्हळ्यार हजारो पोटी हांव मिसाच्या बलिदानाक भाग घेतला हजारो पोटी जेजूक हांवें सेवला पूण जेजूचे उपादेश हांव पाळटांगी जेजू सांगाता आसावंगी वा जेजूत हांव पयस आसा जुदास जेजू सांगाता 3 वर्सां आसलो पूण जेजूत हांव मस्त तो पयस आसलो जेजूची शिकवण न्हय त्या प्रकार तो जियोना जेजूची शिकवण एका कानांत आयकोन आनी एक कानांत ताणें सोडली जावन आसा देखून जेजूकूच ताणें विकलें कारण ह्या 3 वर्सां जेजू सांगाता तो नातलो ताचे हांव तो पयस आसलो ताच्या उपादेशांत तो पयस आसलो थोडे पटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा गी म्हणलें सवाल आमी सांगूंक पावूं जेजू सांगाता आसा पूण जर तर जेजूचे उपादेश हांव पाळना तर हांव जेजूत हांव मस्त पयस आसा जावं पुरो आमी कोणीय तो जावं पुरो तो तेला आयिल्लो व्यक्ती जावं पुरो हजारो हजारो ते दिलो ह्या जागी जावं पुरो पूण सभापटी जेजूत हांव पयस आसात की वा जेजू सांगाता आसात देखून आमी जेजूक आज सांगूंक जाय जेजू म्हजे सांगाता तूं राव हांव तुजे हांव सभापटी फळ धांवता जेजू हांव तुजे हांव मस्त पयस आसा तुजे उपादेश हांव पाळिना तुजे उतर हांव पाळिना तूं जत म्हजे सांगाता सदांच रावल्यार तुजे उतर तुजे उपादेश पाळूंक हांव सकता हे मोसाच्या वाटेर सिसांनी म्हळें आमचे सांगाता राव आज आमी हेंच उतर जेजूक आमी सांगया जेजूक आमी म्हळ्या जेजू तूं आमचे सांगाता राव आमची जबाब आमचे सांगाता राव आमचे सांगाता राव सुम्या आमकां एकसूपण बगतना आमकां रडोंक येताना आमकां कश्ट मेळटाना आमच्या जिवितांत सलवणी मेळटाना हेरांनी म्हाका सकला घालताना हेरां म्हजे विशयांत उलयता आसतना हेरां म्हाका कश्ट दिता आसतना म्हज्या पिडयेंत आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार म्हाका भें दिसतना म्हाका खावजेनी बगता आसतना म्हाका भिरांत दिसता आसतना म्हजो बाबार्थ दंडळटा आसतना
सैतानान थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार पाताक मोन येता वेळार रागान हेवान दुस्मान काय दवरल्या वेळार जेजू आमचे संगाता आसूंक जाय. जेजू आमचे थंय आसूंक जाय. जेजू आमच्या जिवितांत जियोंक जाय. त्या वेळा मात्र आमी ताचें उतर, ताचे उपादेश, ताचे मोलादीक उतर आमच्या जिवितांत आमी जियेता. नातर आमचीच खुशी करता, आमचेच उतर आमी जियेता, आमचेच हट्ट आमी धरता. जेजूक ह्या वेळार जर तर आमच्या जिवितांत कोणायक आमी बोगसूना तर, आमच्या जिवितांत हट्ट आमी धरला तर, वर्सां वर्सां आमी रागा आसा तर ह्या वेळार जेजू सांगया आयच्या दिसांत हांव तुजे सांगात हांव जियेत आनी म्हज्या सगळ्या भाव भयणीक कडेन हांव राजी जाता. भाव भयणी कडेन हांव राजी जाता. तूं म्हजे सांगाता जिये जेजू म्हूण आमी जेजूक आमी सांगया. गावया गीत ये जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. गीत नंबर जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. Jesu pois Pablo, patan burung tu kabisan gelo. Kot momoso Jesu pois Pablo, patan burung tu kabisan gelo. Tuji kurpi, tuji daye somia pati bodalo. तुझे कृपे तुझी दये सोमिया पाटी बोर्डलो. ई जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ई जेजू मुझे थंय, राव जेजू मुझे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत समाधान आशिल्लो, सगळ्या कडेन समाधान नातलें. जेजू थंय म्हाका समाधान आसा. संवसारांत समाधान आशिल्लो, सोदो सोदो हांव सगळो सकलो. सावधानेलो हांव मुकिलो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. सावधानेलो
बशा परत आमचे दोळ्या आमी दांपया हे गरीब जेजू कुस्सा आमी चिंतया विविध मागण्या रुपार गितां रुपार ताचो अणभव आमी जोडून आसा भोव संतोश जाता जेजूच्या मुखार रावोंक ताच्या मुखार बसूंक ताका आराधन करूंक कसली एक सकत आमकां आपडटा कसली एक सकत जेजूची सकत आमकां समाधान दिता जेजूची ती सकत आमकां संतोश दिता जांव विविध कडेन जावन आमी आयल्या विविध कश्टार आमचें जिवीत आसा विविध पंथावांत आमी आसा जांव आमचें तें पिडा आसा आमच्या कुडींत पिडा आसा जावं वा आमच्या कुटुंबांत पिडेस भाव भयणी आसा आमकां बेजाराय आसल्यार ह्या वेळार जेजूचो संतोश आमी भोगता ताचें समाधान भोगता दुसरें आमकां कितें जाय सांत पावलो हेंच भोगलोलो जावन आसा आनी सांत पावलो म्हणटा जेजूच्या मोगा मुखार ताच्या अणभवा मुखार सगळें एक कोयर जावन आसा संवसार कोयर जावन आसा संवसारांतल्यो वस्तू कोयर जावन आसात सगळें एका कोयरा भाशेन जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूचो अणभव आसा तर जेजूची शांती समाधान आमचें तें आसा जाल्यार कितेंच आमकां उणें ना दुसरें खंयचेंच आमकां नाका कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचें तें आसा जाल्यार सगळें आमकां येता सगळें आमकां मेळटा कित्याक म्हळ्यार सगळें ताचें तें आसा आमचो पात्रोन सांत जुआंव पावल दुसरो हें भोगलोलो जावन आसा देखून ताच्या जिवितांत आखरेच्या घडये पर्यंत जेजूचो अणभव ताणें जोडलो मरणाच्या तरणीर सयत ताची संगत आसली ची साक्ष जावन आसा तो मरता आसतना तो एक प्रकाश त्या कुडांत भोगलोलो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ताका ताचे संगता जेजूचो अणभव आसलो ताचे संगता देवाचो अणभव आसलो देखून तो मरता आसतना सगळें शांत जाता ताच्या मरणांत पयलें सगळें दुकान भरल्या तरी तो मला म्हणली खबर आयकल्या वेळार सगळें शांत जाता प्रशांत जाता कारण जेजू तो थंय एक जालो म्हणलें आनी सगळ्यांच्या काळजांत तो रमता असलो अणभव आमी मागया जेजू कडेन असलो अणभव हर एका दिसा आमी मागूंक जाय कारण ह्या संवसारांत आमी जर जेजूचो अणभव जोडल्या तर ताच्या की वर्तें तेणें आमकां कितेंच ना ताच्या की वर्तें बेसांव आमकां कितेंच ना ताच्या की वर्तें आस कितेंच ना ह्या वेळार आमी दिंबी गेल्या जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता आसतना दिंबेर आमी पडया कलते आमी जावया ताचो आशिर्वाद घेवंक ताची बेसांवां घेवंक आमी आयती जावया दयाळा जेजू प्रत्येक तरांच्या दिसा आमी सकट भाव भयणी तुजे कडेन कलतेपणान तुजे कडेन लाल येवन आमी मागता तुवें म्हळ्यार मागा भावार्थान मागा आनी तें मेळटा आज भावार्थान परत आमी तुजे कडेन मागता आमच्या प्रत्येक तरान मणिपुराच्या आमच्या भावा भयणी खातीर तुका कळीत आसा जेजू त्या हिंसेंत एका म्हयन्या जावनच्या हिंसे फाटल्यान कोण आसा हिंसा कित्याक जाता कोणाचेर जाता आनी कोणें हें सकड करता हें सगळें तुका कळीत आसा एका म्हयन्याक हांव न्हू सडीत शंबरांच्या की सडीत लोकांक बली जाल्ले हिंसा तुवेंच ती रावय जाय तुवेंच ती आखे करीत जाय तुवेंच ती मुक्ती जाय त्या मनशांच्या काळजांत तुज्या मोगाचे उजो तुवें घाली जाय जेजू आनी सकट कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या भावा भयणीक तुवें विशेर दिवंक जाय तुवें म्हळ्यार कश्टांत लावण्याक तुजे सरशी येया आनी तुमकां विशेव दितलो म्हणलें आज कश्टांची आमच्या भावा भयणी सांगात आमी तुजे कडेन मागता हे सगळी हिंसा रावय जेजू आमच्या भावा भयणीक त्या कश्टांतले भायर काड जेजू तांकां रावोंक
फावो तें बिडार फावो कर जेजू तांचें बें पयस कर जेजू तुज्या उतराक तुज्या भावार्थाक तुका साक्ष दिवंक तांच्या जिवितांक दैव दी जेजू बोळ दी तांकां घटाय दी तुज्या पवित्रत्म्याची सकत ह्या वेळार तांकां लाभय आमी ह्या वेळार तुजे कडेन मागता आसतना तांकां मोगासो समाधानेचो घटायेचो अणभव जावं दी जेजू मोगळा जेजू मागता आमी आमच्या कुटुंबा खातीर हवी एकल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी ह्या वेळार मागया आमचे घर आमी उडास करया आमच्या घराची कुडां उडास करया आमच्या घरांत आसले वस्तू उडास करया आमच्या घरांत आसले आमची भाव भयणीचो उडास करया आमच्या घरांत आमची भयण भाट वा सगळें कितें सगळें आसा सगळें उडास करया जांव आमची भाव भयणी परगांवांत आसात तांचो सगळ्यांचो उडास करया जेजूच्या पांयां तळा समर्पुया कित्याक जेजून तांकां आमकां सगळ्यांक दिल्लें जावन आसा जेजूक आमी भेटोवया ताची बेसांवां ताचो आशिर्वाद ह्या सगळ्यांचे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे मागया आमच्या घराचे मागया आमच्या घराच्या थळाचे मागया आमच्या कृषीचे मागया आमच्या कामाचेर आमी मागया आमच्या जिविताचेर मागया आमच्या पोतीचेर आमच्या पोतिनेचेर आमच्या भावाचेर भयणीचेर भुरग्यांचेर युवा सणांचेर वा कुटुंबांत आसल्या प्रायेसांचेर कश्टांत पिडेंत आसल्या आमच्या प्रायेसांचेर आमी ह्या वेळार मागया जेजू आशिर्वाद तांकां मेळटा जेजू तांकां आपडटा जेजू तांकां गूण करता जेजू तांकां भलायकी दिता उडास आमी काडया आमच्या सकट ल्हान भुरग्यां आसो आमच्या इस्कॉलाची भुरगीं आसात आज थोडीं हांगा आसात इस्कॉलाक आज रजा आसा ह्या पावसल्या दिसांनी आमचे भुरगे इस्कॉलाक वेता आसतना आधुनीक इस्कॉलांत सबाब पंतावनां तांकां मेळटात सबाबडी आमचे भुरगीं कश्टातात इस्कॉलांत कश्टातात हेरांच्या धमकेक कश्टातात भियेतात कितलींशीं भुरगीं आमची भियेतात उलोवंक भियेतात कितल्याशा भुरग्यांच्या आमच्या काळजांत बें रिगलां जावं तांच्या आवय बापायनी बें घालां तांकां मारतात आमी इस्कॉलांत तांकां शिक्षा मेळटा तांच्या सांगात्या जावन तांकां दुमकुंची उतरां नाका जाल्लीं उतरां वा मारचें हें सगळें चलोवन आसा देखून आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागया जेजूक आमी भेटोवन दिवया आमच्या भुरग्यांक सकट आमच्या भुरग्यांक जेजूक आमी भेटोवन दिवया तांचे बसत आमी मागया प्रत्येक तरान मागया आमी जेजू कडेन प्रत्येक तरान आमच्या भारत देशा पासत आमच्या राष्ट्रा पासत आमच्या राष्ट्राच्या सगळ्या राजकीय फुडारी आनी आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्या खातीर मागया हो काळ प्रत्येक तरान कश्टांचो काळ सबाहारांक कश्टांचो काळ जाला अल्पसंख्याक सबाहारांक कश्टांचो काळ जाला कितें घडटा म्हणलें आमकां सबापटी आमकां कळना ह्या वेळार जेजू कडेन आमी मागया प्रत्येक तरान मागया आमी फ्रांसा खातीर आमकां कळीत आसा फ्रांसांत कितें जावन आसा हिंसा जावन आसा त्या गांवा पासत आमी मागया मागीर आमी आमचेच पासत प्रत्येक तरान ह्या वेळार हांगा आमी जमत जाल्यार सगळ्यांक आमचेच पासत मागया प्रत्येक तरान आमच्या एका ह्या जाग भावा खातीर मागोवंक सांगलां ताका ब्रेन ट्युमराची विडा आसा आनी तातूंत जावन तो कश्टाता ताचे वसत आमी प्रत्येक तरान मागया जेजू ताका आपडून दी गूण करून दी कित्याक म्हळ्यार जेजूची सेवा तो करता काजारी जोड्यांनी प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगला भुरग्याच्या देण्या खातीर सबार काजारी जोड्यांनी मागोवंक सांगलां ह्या वेळार ती सकट मागणी आमी जेजू मुखार दवरता
कॅन्सर पिडेच्या एका भावा खातीर, डायबिटीसांत कश्टांच्या एका भयणी खातीर, लिव्हराच्या समस्यांत कश्टांच्या एका भावा खातीर, हर्नियाच्या पिडेंत कश्टांच्या एका भावा खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे बसत आमी मागता. एका भुरग्या खातीर एपेंडिक्स ऑपरेशन जालां, ताका ताची दूख उणी जावंक मागोवंक सांगलां. एका कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां. प्रत्येक जण त्या कुटुंबांत घरांत कितेंय आवाज येता, बेंबिरांत आसा, तांणी मागोवंक सांगलां. सकड आमची मागणी आमी सांगाता गेल्या. जेजून शिकयले मागणी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. प्रार्थुया. हे देवा विशेष सक्रामेंत काल तुज्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जे ताणें वास करताय सासनाच्या ससना. जेजूचो आशिर्वाद घेता आसतना आमी जेजू कसो पळोवया. आमी नमस्कार करच्या क्रियेक जावन आसा, देखून जेजूक आमी पळोवया. जांबो पिडा आशिल्लो आसा त्या वेळार प्रत्येक तरान म्हाका जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका आपोड मागया. कोणाची नांवां कोणाक मागोवंक आसा तांची नांवां काण जेजू कडेन मागया. तो आशिर्वाद दिता आसतना तो आमकां आपोडतलो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सवय आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ता दे मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, येदोळूस आमी आराधनांत जेजूचे बेसांवां जोडून घेतल्यान आमी तयार जाल्या, आत्मीकपणी तयार जाल्या. ह्या पूर्ण शेताक जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी ह्या वेळार जेजू ताकाच आमकां दिवंक वैसरला, कारण तो आमचे संगाता रावोंक आशेता. आमच्या काळजांत, आमच्या मोतीन, आमच्या जिवितांत वा आमच्या कुडीन तो जियेता. तो मात न्ही, बाप आनी पूत पवित्र आत्मो जियेता. देखून आमी तयार जावया. आमचें उणेपण आसा, पातकां आमचें आसात, वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसकल्या उसरून संस्था मनान चिंतून तनाव उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून केवळ सदां संवकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात, प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बुकसून आमकां सस्साच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावाट्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखें चलोवंक बागेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिल्लोय. ताच्या विनवणेन ताणें ताच्या उतरांनी शिकयलो तो बावाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट दवरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तवी तो कवर देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी वाजोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. दीस उदेवून येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोळ केलें आनी म्हळें, उठ, तुज्या बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगां दुवांक घे आनी भायर सर. नाजाल्यार शाराच्या कास्तींत तुमचोय जीव तुमी वगडायतल्यात. लोट खावजेलो. देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताच्या बायले आनी दोगां दुवां सवें ताका शारा भायर हाडून दवरलो. ताका भायर हाडटास दुतां पैकी एकल्यान म्हळें, तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वचो, फाटीं पळयनाका आनी खंय हलक्यांनी रावनाका. दोंगरा वयर धांवून वच, नाजाल्यार तुजो नाश जातलो. पूण लोटान म्हळें, ना म्हज्या धणया, तशें करूंक म्हज्यान जावचें ना. तुज्या सेवकाक तुजी दया लाभल्या. म्हजो जीव वाचोवन वरती खाकूळ म्हाका दाखयल्याय. पूण ह्या अनवराक सांपडून मरचे पयलें दोंगरार आसरो घेवंक हांव शकचो ना. हांगा लागशार एक शहर आसा, थंय पळोवन वचूंक सलीस. वय तें ल्हान तें जाल्यार थंय पळोवन वचूंक आनी म्हजो जीव वाचूंक सोड. ताका ताणीं जाप दिली, बरें, हो उपकार हांव तुका करतां. तूं सांगताय त्या शाराचो हांव नाश करचो ना. तुर्त कर आनी थंय पळोवन धांव. तूं थंय पावसर म्हज्यान कांयच करूंक जायना.
देखून त्या शहराक जवर म्हणून नांव पडलें. लोट जवराक येवन पावतना सूर्य उदेवन वयर येतालो. सरेस्परान सोदेम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. अशें त्या शाराचो आनी सगळ्या फळक्यांचो शारान आनी जियेतल्या सोर निवासींचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाच्या बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं फुडें अब्राम आपूण सरेस्परा मुखार उबो रावल्लो त्या जाग्याक गेलो. सोदोम आनी गोमोराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली. आकट्यांतल्या दोवरा पोरी धरणींतावन धोवर वयर येतालो तो ताणें पळयलो. पूण त्या फालक्याच्या शाराचो नाश करतना देवान अब्रामाचो उगडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शाराचो नाश केलो. तेन्ना सरेस्परान ताका निवारलो. देवाचें उतार हे. उबे राहूया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं.
देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू दोनी सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगता गेले. अशें आसा सरोवरांत एकसपणे एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सुम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजोड कित्याक? कितलो उणो बावाट तुमचो. आनी उठोवन वाऱ्याक आनी लाराक ताणें फमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयलें मनीस विजबी जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस वो. वाऱ्या आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, प्रेज द लॉर्ड. आयच्या वांजेलांतलें सिसांनी म्हणलें तें उतर, सुम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. तुमी म्हणी म्हळां म्हळां थोडे फुडें म्हळां न्ही. सुम्या आमकां बचाव कर, जेजू म्हाका बचाव कर. सगळ्या फुडें जिणेंत आमी म्हळां जावं. जेजू त्या सिसांक म्हणटा, कित्याक कितलो उणो बावाट तुमचो. कित्याक कितलो उणो बावाट. बावाट जियेल्लो जावन आसा जुवांव पावल दुसरो. ताच्या जिवितांत ल्हानपणा जावन तो बावार्थांत जियेल्लो. कारण ताची आवय सरली, ताचे पान तसो भाव सरता, ताचे पान तसो बापूय सरता, ताचे पान ताचें कॉम्बिनेशन. ताच्या जिवितांत हर एक ताच्या मेटांनी ताका अवघडांत आयिल्लें, सबार अवघडां आयिल्लीं. पूण ताचो बावार्थ जेजू ते आनी मोरये तें अखंड जावन आसलो. देखून तो गेल्ले कडेन तो बावार्थ व्हरून येता. तो गेल्ले कडेन जेजूचो बावार्थ लोकांक मेळटा. हजारो लोक तो गेल्ले कडेन येतालो. ताच्या जिविताच्या अखेरेच्या घडये पाकिस्तान पिडे आसल्यार तो हरिये कडेन गेल्ले कडेन तो लोकांचो हरियारी लोक येतालो. कारण ताका पळयल्लो व्यक्ती जेजूचो बावार्थ जोडटलो. ताका पळयल्लो व्यक्ती जेजूचो बावार्थ घट जातलो. ताका पळयल्लो व्यक्तीक जेजूचो अणभव जातलो. सबार वर्सां तो पिड्येन कश्टालो. आनी त्या वेळार सबारांची सांगणी जावन आसली वा सबाराची चिन्नां जावन आसली. वो पापसाहेब कित्याक देवाना, सकल देवाना कित्याक, ह्या पापसाहेब कित्याक रेजिग्नेशन दिना, वो पापसाहेब कित्याक सिडसोण दिना असली सबार जाणां विचारली. पूण ताचो उद्देश जावन आसलो, कश्टांतल्यान तो एक जाल्लो, पिडेसांत तो एक जाल्लो, प्रायवंतांत एक जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार त्या कश्टांती जेजूचो अणभव ताणें दिल्लो. अखंड बावार्थांत जियेल्लो व्यक्ती जावन आसा पापसाहेब जुवांव पावल दुसरो, सांत पापसाहेब जुवांव पावल दुसरो. देखून ताच्या पुणशेताक येता आसतना आज आमकां जेजू बावार्थांत घट जावंक सांगता. आमी मस्त पटी सबापटी आमी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार वा पंतावणां मेळ्ळ्या वेळार इल्लेशें सोडून घडल्या वेळार आमी दिसता कित्याक अशें घडटा. आमची सवालां कित्याक अशें घडटा, कित्याक जेजू म्हाका तूं अशें कश्ट धाडटाय, कित्याक तूं म्हणजे सांगता नाय गी जेजू म्हणलें सवाल आमी विचारता हांव. पूण जेजू त्या सिसांक आनी आमकां एकच उतर म्हणटा, कित्याक इतलें बिजोड, कित्याक बिजोड. जावं आमी जेजू सांगता नांव गी म्हणलें सवाल परत. जेजू सांगता आसलो व्यक्ती केदाळ्या बावार्थांत दंडळना, केदाळ्या बावार्थांत दंडळना. जेजू आसा म्हणलें ताका कळीत आसा. ताच्या कश्टांत जावं ताच्या पिडेशीन जावं सगळ्या वेळार देवाचें हजपण आसा म्हणून ताका कळीत आसा. पूण जेजू सिसांच्या जिवितांत पळया, सिसांच्या जिवितांत पळया, जेजू सांगतात आसलें. जेजून सबार असरें केल्ली,
जेजून मेल्ल्या जिवांत केलें पिडे सांगून केलें जाल्यार विसिसांक ताचो अणभव जावना. जेजूचो अणभव जावन तितलेच लाभ न्ही, तितलेच लाभ न्ही. जेजूचो अणभव जावन तितलेच लाभ न्ही. जेजूचो अणभव ताणेंच आमकां दिवचें एक देणें जावन आसा. देवाचो अणभव, देवा तें खरो भावार्थ, देवा तें खरो भावार्थ ताणें दिवचें एक देणें जावन आसा. आमी जोड घेवचें न्ही तें, आमी जोड घेवंक जायना. देखून जेजू म्हणलें तें उतरां उडास करान कोण म्हजे सरशीं वा बापान कोणाक म्हजे सरशीं आपोवन हाडल्या शिवाय कोणूच म्हजे सरशीं येवंक जायना. बापान आपोवन हाडूंक आसा, देवानच ताचें देणें दिवंक आसा आनी तें देणें दिवंक हर एक पटी आमी घेवंक तयार जाय आमच्या जिवीत. देखून आमच्या जिवितांत थोडे पटी बिजूड आमी जाता. आयच्या पयल्या वचपान तेंच आमी आयकलें लोताक ते आंच बोडवे वा देवान ताका लोताक त्या शहरांत भायर येता आसतना लोत कितें येता, खावज येता, तो भियेता आनी खावज येयलो कोण हात धरता, देव ताका हात धरता. ताका आनी ताच्या पत्नीक आनी ताच्या भुरग्यांक थंय जावन व्हरता. कित्याक म्हळ्यार तो खावज येयलो, तो भियेलो आनी तो भिजुडलो आनी ह्या वेळार देव ताका हात धरता, देव ताका सांबाळून वता. मग भाव भयणीनो, ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या, ह्या पूर्ण शेताक जुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या. जुवांव पावल दुसरो अखंड भावार्थांत जियेल्लो व्यक्ती जावन आसा आनी ताच्या भावार्था लागून सभाव जेजू थंय आयिल्ले जावन आसा. देखून आमचो भावार्थ आमी घट करया. आमचो भावार्थ केवल कितें थोड्या संगतींनी आसचो न्ही, आमचो भावार्थ केदाळ जेजू थंय आसूं दी. देखून आमी सभापटी आमी विसा मागूंक जाय आमचो भावार्थ सडय सोमया. सीस जेजू सरशी येता. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता, लुकाच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत आमी सीस जेजू सरशी येतात आनी जेजू कडेन जेजू आमकां पयशे दी, जेजू आमकां जालें काम दी, जेजू आमकां वाजवटकी दी, जेजू आमकां तें दी विचारना. जेजू कडेन ताणें मागलें जावन आसा आमचो भावार्थ सडय. आमचें मागणें हें जावंक जाय, म्हजो भावार्थ सडय. जेजून म्हणली ती उतरां उडास करा. एका ससनाचो कणा तितलो भावार्थ तुका आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काड आनी दर्यांत वचून पड म्हळ्यार तो पडटा. भावार्थ तितलो एका कणाचो तितलो भावार्थ. आमी आज कालच्या दिसा मस्त पावस आसलो न्ही, राती पावस आयला, सकाळीं पावस आयलो, पूण आमी पेमोदे जावन आमी थोडे जाणां पांय वाटेन चलोवन आयल्या आज. आनी येता आसतना एक भाव म्हणलो, फादर सत्री नाका, आज पावस येना, तुमी येनाकात, पावस येना. आनी थंय जावन हांगा पर्यंत पावस ना, पावस ना. जावं पळय भावार्थ, जावं पळय देवाचें देणें. थंय जावन हांगा चलोवन 1 घंटे आमी चल्ल्या. येता आसतना मणिपुराच्या लोकां खातीर तेर्साचें भक्तीपण आमी केलें, पावस ना. आमी जेन्ना भावार्थान पातयेता तेन्ना देव ताची अस्र्यां दाखयता, महिमा दाखयता. देखून आमचें मागणें हर एक पटी जाय आमचो भावार्थ सडय. मागण्या पयलें आमी मागोवंक जाय जेजो म्हजो भावार्थ सडय, जेजो म्हजो भावार्थ सडय. असलें मागणें आमचें जाय. आमी कोणास शोसूंक जायना. जेजू न्हू सिसांक सीस जेजू सोडून गेल्ल्या वेळार सिमोन जेजू सिसां कडेन विचारता, तुमी सोडून वेतात गी? तेन्ना सिमोन कितें म्हणटा, पेद्रू कितें म्हणटा, कोणा लागीं वचूं सोमया, तुजे लागीं आसात उतरां, सासणीक उतरां तुजे लागीं आसात. देखून आमी आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या पिडेशिरे वेळार, आमकां पंतावण मेळटा आसतना वा आमकां चॅलेंजस मेळटा आसतना, सोलवणी मेळटा आसतना, आमकां कामनांतल्या वेळार वा आमच्या वा सोलवणी एकादावन कांय उणेपण जाता आसतना आमी दुसऱ्या कडेन वचूंक जायना. खंयच्याय संगतींत खंयच्याय मनशांत आमकां जैत मेळना हें आमी सत पातयेवंक जाय. देखून आमी संवसाराच्या संगती विशयान संवसारी मनशा फाटल्यान सोलवणी आयिल्ल्या वेळार धांवचें जालें, धांवचें हॅलो आसात, धांवचें न्ही, जेजू सरशी येवचें, जेजू सरशी येवचें. ताचे थंय मात जैत मेळटा, ताचे थंय मात आमकां जैत मेळटा. देखून आमच्या जिवितांत जेजू सरशी आमी येया, ताचे थंय आमकां जैत मेळटा. मगाळ भाव भयणीनो, जेजू थंय भावार्थ आसल्याचें जिवीत अखंड जावन आसा. तें हर एक पटी फळ दिवंक शकता. दर्या न्हंयच्या तडीर रोयलेल्या रुखा परी तें वर्साच्या 12 म्हयने फळ दिवंक शकता, कित्याक म्हळ्यार ताचें भावार्थ आसलें. असलें जिवीत आमचें जावं दी.
ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना जेजू कडेन आमी मागया, जेजू म्हजो बोवार्थ सडय. जेजू तुजे निमती कोणा सकशी वचो आमी, तुजे कडेन आसात उतरां सासणीक जिविताची. आमेन. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान स पदवेदार देवपा म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमच्या पयसुलीच्या देवा सर्वेस्पोर मारून घे. स पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार स पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जिवन ससनाची सुडवण जळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळसां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो ती सोणी आमच्या फायद्याचो. जुवां पावून दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवन इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी कलतेपणी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरान सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समापूंची. तेच परी जवान जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो.
ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavart so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवास जावं. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेसांक पवित्र आत्म्यावी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आजचे तुमचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्रतेचो पुरात कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे या जाती वर्गा बरोबर तुका पवित्र मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतांव, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोद्वेदार बापा, सवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूचें हजरपण आमी वळखून घेवन ताणें शिकयलेले मागणे मुक्तीपणी आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां सवेस्पराच्या वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें भरवशान अत्वेकतले आमकां तुजे उदार काकुळती स पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी वाजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक आमी शांती दिव्या. शांती तुमचे देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी समी जेजू क्रिस्त आमचे संगाता सदांच वावोसो, आमचो बाबार्थ घट करचो ताचे थंय.
या जेजूच्या जेवणा पयल्यान ती सभागी Samia kwe menjadikan lebar maka fauna pun terjaga stans maka belaki melteling. प्रार्थुया सपदवेदा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगवान जो हांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुरसुरायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं वसन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Servo,
गौळ्या वेगवेग मोक्षिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो आज ह्या पुनशेताक तुमी आयल्यात जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायते बरेंपण तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबादारांक लाभलां देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप आज प्रत्येक जावन एका आक्रिस्तांव स्त्रियेक भुरग्याचें देणें फावो जावन बाळतेर बरो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत आमकां जायतें बरेंपण ह्या पुनशेताक आयिल्ल्या वरवीं मेळ्ळां कित्याक जुवांव पावल दुसऱ्यान आमचे खातीर विनाती केल्या तर आमी सदांच त्याच आमच्या संताची बरी देख घेवन आमच्या एकल्याच्या जिणयेंत सुमयाची स्तुती करूंक फुडें सरया आनी आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक आमी उपकारी मनाचे जावया. उबी रावात. प्रार्थुया बो काकुळदारा बापा बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णितांव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्रच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसडले देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं आमकां आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दीस तूं बारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजान मोगाच्या न्हू आज जायतीं त्या सांवांक घेवन तुमी ह्या पुनशेताक आयल्यांत आनी साबारांनी आमचे लागीं तांच्या त्या सांवां खातीर मागोवंक उलो दिला हीं त्या सांवां हांव तुमचे मुखार दवरता आसतना आमी हर एकलीं ह्या त्या सांवां खातीर मागया हीं त्या सांवां कोणें दिल्यांत तांचीं त्या सांवां जुवांव पावल दुसरो जेजू लागीं मागोवन धाडूं दी म्हूण आमी मागया. वर्ल्ड यूथ डेक 2020 पोर्चुगलान जावंक आसच्या ह्या संमेलनांत कर्नाटकांतावन 25 युवा जण वांटेली जावंक आसात. तांचे विजाचे समस्ये परिहार जावन तांकां ह्या संमेलनांत भाग घेवंक साध्य जावचे खातीर मागलां. घरांत समाधान मेळोवंक परगांवांत पुताक बरें काम मेळोवंक बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक एका चलयेन एका तरणाट्याची इश्टागां सोडूंक एका कुटुंबान माया मोगान जियोवंक एका पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक मागलां. परगांवांत वचून विजा मेळोवंक तेगां झाडांनी मागलां. एका तरणाट्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागलां. एका तरणाट्याचो हात गूण जावंक कातीची कोरोज एलर्जी गूण जावंक हार्नियाच्या पिडेतावन बरें जावंक कुटुंबांतल्या संद्यांक बऱ्या भलायकेचें देणें मेळोवंक देव आपोणें लाभोवंक रीण पाटी मेळोवंक भांगार पाटी मेळच्याक मागलां. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट वाडोवंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक बरें काम मेळोवंक बेम पयस जावंक मागलां.
दोगां भयणीक कॅन्सर पिडेतावन भलायकी मेळोवंक मागलां. एका तरणाट्याक शिकोवंक वेच्या जाग्यार फावोतें एकामडेशन मेळच्या खातीर मागलां. एका तरणाट्याक भायल्या गांवांत थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर मागलां. एका तरणाट्यान वायट संवयो सोडून आवय बापूय काल जावन जियोवच्याक मागलां. भुरग्याचें अट्ट उणें जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें कर मागणें म्हणूंक मागलां. एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाबोवंक मागलां. सुनेक बरें काम मेळोवंक गोवाची दाव्या हाताची दूख गूण जावंक हात सरको जावंकच्याक मागलां. एका जोड्यान बोरगांवांक वचोवंक तांकां विजा मेळोवंक मागलां. मांयची पोटांतली दूख आनी आंग उलोवप उणो जावंक मागलां. ऑपरेशन नासतना एकल्याची पिडा गूण जावच्याक मागलां. बरी जिणये संगातीन मेळोवंक मागलां. रीण फारीक करूंक जाव्याचे बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक मागलां. ऑपरेशन जाल्ल्या हाताची दूख गुडी जावंक हातपाय मुयेवचे सारके जावच्या खातीर भायर पडुल्ली बेंजार मुदी पाटी मेळोवंक गोवा बायलेन आनी भुरग्यांनी मोगान जियोवच्याक आमकां मागलां. आयच्या दिसा पोरगांवाक पयण करच्या एका भावाचें पयण आनी ताच्या सांगात्यांचें सगळ्यांचें पयण बरें जावच्या खातीर मागलां. एक आमचो जण भाव पिडेस्त जावन आस्पत्रींत आसा ताकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. एक घडी बोर मौनपणी आमच्यो गरजो कितें आमच्या मतींत काळजांत आसात त्यो जुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी समर्पून दिवया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सुमयाचे नावी आमचो आदार सवेस पो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समरिफात सतराच्या पिडे सांग कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यां संपोडल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजूचो क्रिस्ताचो मोग तुज्या पुर्जेन भोगूंक आनी बाबार्तां जियोवंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो आदार वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें आमकां निवार. आमचो स विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सवेस पो तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान स वायटांतली तुमी सुटों. ताची देख घेवन आनी खरेंपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकवेची मनशां जावन तुमकां गटाय मेळो. आल्तवेचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळे पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तशें तेच देखीन शांतीपणां जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश भोगूंक तुमी पावो. आनी सपदवेदार देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्या आसो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू ह्या पुनशेताक आयिल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जायतीं नवीं आज
ह्या पूण शेताक आयल्यात तुमकां सोमेस्तांक आमी मोगान स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा हे आराधन आनी मीस देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिल्लें जावन आसाच. मनादीक बाप रोनाल्ड पिंटो ते आमच्या शेजारची पिरगज पेरमुदेचे विगार नव्यानच ते आयल्यात. नवो विगार जावन त्या पिरगजीक ते आयल्याच. थोडेच 1-1.5 म्हयनो जालो मात्र ते येवन आनी हांगासर आज भोव आपुरबायेच्या रितीन हांगासर आमकां मागोवंक तांणी कुमोक केल्या. मात्र न्हय हांगासर 1 वर पयण करून ते आयल्यात. काराचेर ते येवनात. पादयात्रे करून ताच्या पिरगजगारांचे सांगाता 13 जाणां सांगाता ते हांगासर आयल्यात. उपरांत थोडीं उपरांत आयल्यात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या पिरगजीच्या मिसांवांच्या वावराक सर बरें मागता. जुआंव पावल II तांचे खातीर विनंती करून दी. आनी हांगासर तुमी आयल्यात ताची पिरगजगारां पेरमुदे पिरगजकारां हांगासर तुमी हांगासर आसात. तुमकांय आमी मोगान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या कुटुंबा जिविताक सर बरें मागता. तशेंच हांगासर जायत्या पिरगजे तावन आयल्यात. आमच्या बाजपे पिरगजकारां हांगासर आसात. गुरपूर पिरगजी तावन आसात. तशेंच पेरार आनी पेजार आनी ह्या वाराड्याच्या पिरगजान तावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. जें कितें बावडटान तुमी मागलां तें सगळें जुआंव पावल II विनोवणे मुखांतर तुमकां मेळटा म्हणल्यार कितेंच दुबाव ना. देखून तुमकां सर परत हांव बरें मागतां. दिल्ले आसात तांची नांवां हांव वाचता आसतना तांणी हांगासर मुखार येवन आमचो आयचो प्रधान याजक मनादीक बाब रोनाल्ड पिंटो तावन मनाच्यो वाती स्विकार करी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. एन्ना डिसोजा, राणी एल शेणै, रोनाल्ड नोरोन्ना, रियान जॉयस्टन पिंटो, मायकल पिंटो, प्लाविया लोबो, जॉन पीटर डिसोजा, पेल्सिटा लाविना पेरीस. तुमचो सर्वांचो आमी काळजान तावन उपकार बावडटा. सांजू हांव पावल तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर विनंती करून दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें. आनी हांगासर आयच्या दिसा सर रितीनी गुमोग केल्ल्या सर्वांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. Servang
तू क्रिस्तासू पाटलाव करून प्रेरण तू मोक्षाने जोडच्या कामका आदर्श तू आणि एक वर्षाच्या कारण तू दैविक काकुळती सोबत बघ तू मागे पाव दुसरो सांगतो आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तूं वापर बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासलो सर्वांक चड मानवालो तरणाट्याक तूं वापर बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासलो सर्वांक चड मानवालो आमकां बरी आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवान सु आमकां दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवान मगीन कसोचे कुसचे करवे करवे निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.